रिगार्डिंग कोविड-19 रिव्यू करपाक सेकंड मागीर आमी आमचे पॉयंट गेले रिगार्ड डेव्हलपमेंट वास्को सो ते देखून डिस्कस जाले सीएम टार्गेट दिल्ले आनी 3 महिन्यान मिटींग पत्ती घेता इल्ले रिव्यू So anything on the containment zones? कंटेनमेंट झोन विल बी ओपन बाय 20th Both. या बोथ रिव्यू मिटींग घेवपा खातीर आज हांव वास्कोन आशिल्लो म्हज्या बरोबर आमचे वास्कोचे आमदार बाब तालू सालमेदा तसो आमचो चेअरपर्सन आनी बाकीचे कावन्सिलर्स आज डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार लँड सर्वे परत PWD इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस रजिस्ट्रार परत आमचो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी DYSP इन्क्लुडींग द CEO ऑफ म्युन्सिपालिटी ह्या सगळ्यांची रिलेटेड म्हणजे डेव्हलपमेंटल मिटींग या रिलेटेड डिपार्टमेंटाचो रिव्हेन्यू आणि पेंडींग वर्क्स ह्या सगळ्याचो रिव्ह्यू घेतलो. सगळ्यात पयलीं कोविड मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन मार्मागुवा तालुक्यात चल्ला डेप्युटी कलेक्टरान ताचो रिव्ह्यू दिलो. हांगासर आसतलें आमचें कोविड केअर सेंटर एमपेटींतलें आनी बाकीचो सगळो सगळ्यात पयलीं तुमच्या मार्फत सगळ्या मार्मागुवा तालुक्यांतल्या लोकांक जे कोविड रिकवर जाले ओके तांचें हांव अभिनंदन करताच आनी जेंचो मृत्यू जालो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. कोमॉर्बीड कंडिशन आसतली किंवा बाकीच्या कारणां खातीर आमी कदाचित म्हणजे तांचो जीव वाटोवपाक शकले ना त्या बद्दल सरकारच्या वतीन हांव दिलगिरी व्यक्त करता त्या खातीर. आनी प्लाझ्मा डोनेशना खातीर हांगासरल्या बऱ्या तरुणांनी युवकांनी फुडें येवचें. आमी कोण कोण इलिजिबल आसा ते सर्कुलेटूय केला आनी ते मोठ्या प्रमाणात आयज फाल्यां भितर सर्कुलेट करपाक लायतले. आमदाराच्या रिक्वेस्टाचेर हांवें तांची एंटीबॉडी टेस्ट करपाक फुडल्या 2 दिसां भितर ते इनिशिएटीव घेवन हांगासर एंटीबॉडी टेस्ट करतले आनी दोज वर इलिजिबल टू प्लाझ्मा डोनेट तांकां हांगासरल्यान GMCन व्हरून तांच्या कडल्यान प्लाझ्मा डोनेट करपाक लायतले. पयर दिपक इनिशिएटीव घेवन आमकां 4-5 डोनर्स जाय आशिल्ले. तुमच्यांतले 4-5 डोनर थंय येवन तेंच्यांनी प्लाझ्मा दिलो. बऱ्याचशा लोकांक ताची मदतूय जाता.